आमच्या फामिलीनी सोयरीगत ओकण करूंक मानेवंत आग्नेल आमकां नमुनो हो 7व्या दिसाचो नोवेनाचो विशय। मानेवंत आग्नेल देखीवंत आनी शेगुणी गोराब्यान जल्मलो। ताच्या आवय बापायन आपलो गोराबो मोगाच्या, मैपासाच्या, बोगसोण्याच्या आनी एकामेकाक लेखपाच्या तत्वांनी श्रुंगायलो। हे सगळे गुण आग्नेलान भुरगो आसतनाच आपणायले। पाद्री जातूच फिरकोजांनी वावुरतना ताका जर किजिलां केस्तांवां करताले गोराबे मेळ्ळ्यार तो तांचे प्रश्न रोखडोच सुटावे करतालो। असो मानेवंत आग्नेलान फामिलीन सोयरीगत गोट करूंक आमकां एक बरो नमुनो जाला। ह्या नोवेनान वांटो घेवया आनी पवित्र सोबेन तो 7 म्हूण बेगीनूच जाहीर परगटणी करूंक देवाक आमची मागणी उबारुया। सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज हांव येता। ह्या मिसाची केरीत इंतेसांवां दिनवासनेचे मीस डॅनिस आनी सिबोला पेरीस मांदूर थावन लग्ना दिसा देवाचें बेसांव मागता अनोज आनी लिना फेर्नांडीस सारजोरा थावन ब्रँडन हॉस्पिटलान आसा ताका ब्लड क्लॉट मेळ्ळेलें आसा आनी आनीक थोडी टेस्ट करूंक सांगल्यात। चड पेरीग आसा ताचे पिकोवणे खातीरूय आमी मागुया। आमी सगळीं उबी रावुया आनी सुरवातेचें गीत गावुया। Tuż
चारांक मिसाक आसलेल्या कोणाची मोटरसायकलाची चावी आमकां मेवल्या. जो लोक भायर आसा मातशें आयकुचें. तुमची मोटरसायकलाची चावी तर सांडल्या मातशें येवन आमकां बँड स्टँडांत मेवचें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज नोवेनाच्या 7व्या दिसा आमचो विशय आसा मान्यवंत आग्नेल कुटुंबान सोंबोन तिरावंक नमुणो. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां दर एकल्याक जेजूच्या राजकी यादनीक वर्गान भाग मेळ्ळा. ह्याच खातीर ही जबाबदारी बरे भाशेन आमी वळखून घेवंक जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां कायदो आसा. आमी सगलीं कुटुंबान जल्मतांव आनी कुटुंबान जियेतांव. दर एक कुटुंब एक मुळावी पवित्र सभा. Each family is a domestic church. कुटुंबान एकामेकाच्या संबंधान आमी जियेतांव. पोती पोतिनीचो संबंद, आवय बापूय आपल्या भुरग्यां सोवें संबंद, भुरग्याचो आपल्या आवय बापूय सोवें संबंद, कुटुंबान सासूपाय माय व शेपाय शेमाय सोवें संबंद. आज नोवेनाच्या मिसान आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. दर एक कुटुंब पवित्रतायेन आनी मोगाच्या संबंधान जिवन जेजूचें मिसांव उर्बेन फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी बोड मागुया. प्रितीच्या भावां भयणींनो, जशें आमी सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां, मान्यवंत आग्नेल कुटुंबान संबंद तिरावंक नमुणो आमकां देवाक आर्गां दिता आसतना आमी सगलीं एका कुटुंबाक जल्मल्या आनी हेच संबंदान तीर रावंक आयज आमकां तोच देव उलो करता. तर ही कृपा आमकां सगल्यांक जण एकल्याक हे मिसांतल्यान मागुया. आनी जितले फावटी आमी एकामेकाच्या कुटुंबान संबंदान जिवंक नात, असले घोडेचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसोडें मागून सगलीं आमी बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोत पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगवार मारे सगल्या देवदूतांनी भोगतात. आनी तुमकां भावा भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, तुजी विचित्र मांदावळीन कुटुंब तुवें मनशा समाजाची बुन्याद करून दवरल्यात. संवसारांत जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमची कुटुंब मोगान आनी विदेपणान वाडूं अशें स्वर्गीन तुज्या मोमेवंत भुरग्यां बराबर तुज्या आमच्या बापायच्या घरांत संतोशान तुका वाखाणूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्य आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. भुरग्यांनो, हांव सांगता तें आयकात. हांव तुमचो बापूय. हांव सांगता तें तुमी आयकात आनी तुमी सुगूर उरतलीं. कित्याक देवान बापायक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकोपाचो कायदो राखून दवरला. सोर्वेस्पोर भुरग्यां उदेशीं बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयची सोत्त्या गोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक थेवो जमयलोल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बराबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्याक फोड मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आंवक जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान करता तो सोर्वेस्पोराची समूर्त पाळटा. उतरांनी आनी कोरण्यांनी तुज्या बापायक मान दी आनी ताचे कडल्यान तुका आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्याचें घर मजबूत करता आनी आवयचो शिराप तांची बुन्याद कोसळायता. तुज्या बापायच्या अदृश्टान दादोशी जावं नाकाय. तुज्या बापायचें अदृश्ट तुका भोवमान मेळयना. तुज्या बापायक तूं कसो मान दिताय ताचे वेल्यान तुका मानसुकी फावो जाता आनी अपमानाक सांपडलोली आवय तिच्या भुरग्याचें अदृश्ट. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचें म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितान ताका दुखय नाकाय. तो तकलेन सारको नासत जाल्यार ताका मान दी. तूं मजबूत आनी भलायकेन बरो आसाय देखून ताची बेपरवा करिनाकाय. कित्याक बापायक दाखयलोले दोयाळेचेर विसर पडचो ना. तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. तो गिन्यानान ओसोक जायत जाल्यार पर्यान तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करूं नाका. बापायक दाखयलोलो मुयपास केन्नाच विचरून वेचो ना. आपल्या बापायक सोडटा तो देवाची निंदा करता. ताच्या परस बरो न्हय आनी आवयक पयस करता ताचेर देव शिरोण धाडटा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सोर्वेस्पोराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सोरेस्पोराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सोरेस्पोराची भोक्ती करतात तीं सदां ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कोश्टाचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब सोर्वेस्पोराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफळ दाकांचे वाली परी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फात्या सारकी तुजे भोवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब सोर्वेस्पोराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सोर्वेस्पोराची भोक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोना थावन सोर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसाल्यान तुज्या नातरां पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब सोर्वेस्पोराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. उद्गार. Sorvesporam, soy sorvesporam, sorvesporam, soy. Que devote
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे परबेक जेरुजाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुजाल्याक गेली आनी परबीचे दीस सोडल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यान फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बराबर आसतलो म्हूण सोजमून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यांक आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुजाल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून ताचें आयकूंक आनी तांकां विचार करूंक आसलो तसो मेळ्ळो. ताचें आयकताले तांकां सोमेस ताचे गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबाचे मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पडून ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता तुवें म्हाका अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय खंयची हुस्क्याक हाडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवताले हांव. आनी ताणीं तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापायच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळोत आसल्यात. पूण तो उलयलां तें तांकां सोजमोलें ना आनी तांचे बराबर तो नाजराताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगलें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मान्यवंत आग्नेल कुटुंबांत संबंद रावूंक आनी जिवोवंक आमकां एक नमुनो. संबंद रावूंक आनी जिवोवंक आमकां सगल्यांक एक नमुनो. एक जाणार मनीस आसलो आनी जायते जाण ताची जाणवाय घेवंक वेताले. अशेंच दोग ल्हान सुपुल्ले भुरगे ताचेशी वेतात ताका तपासूंक आनी एक सुकणें घेवन वेतात. आनी सुकणें घेवन वेतात आनी मागीर ते जाणार मनशाक ते विचारतात, आमी जाणाव तूं एक व्हडलो जाणवायचो मनीस, तर आमकां तूं सांगशी हें सुकणें जें म्हज्या हातान आसा तें जिवी आसा ओ तें मेल्लें आसा. हो जाणार मनीस ह्या दोगूय भुरग्यांचेर बरो आपुरबायेन एक नदर मारता आनी तांकां अशें सांगता, जोरी तर हांवें म्हणलें हें सुकणें मेलोलें आसा, तुमी रोखडेंच ताका सोडटले आनी म्हणटले पळय हें जिवी आसा. आनी जोरी तर हांवें म्हणलें हें सुकणें तुमच्या हातान आसा तें मेल्लें आसा, तें जिवी आसा जाल्यार तुमी बोट दामून ताका मारतले आनी म्हणटले पळय हें पळय हें मेल्लें आसा. ह्या सुकण्याचो जीव तुमच्या हातान आसा. तुमच्यान ताका जिवीतूय दिवंक जाता, तुमी ताका मारूंकूय जाता. आमचें कुटुंबीक जिवीत दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याच्या हातान आसा. संबंद तिरावून आमच्यान आमच्या कुटुंबान जिवंक जाता आनी आमचो कुटुंब बरें नेटोवंक जाता गुणांनी, ना तर संबंदान जियेनासतना आमच्या कुटुंबाचो आमी नाश करूंक जाता. आमचो जबाब कितें? कुटुंबांत आमी संबंद तिरावंक जिवंक सोदता काय? कित्याक जेजू मातयेवाच्या शुभ वर्तमानान आमकां सांगता, फळाक पळोवन झाड ओळखूंक येता. बरें झाड बरीं फळां दिता, वायट झाड वायट फळां दिता. जोरी तर आमच्या कुटुंबीक जिवितांनी आमी संबंदान जिवीत जिवंक सुरू केलें जाल्यार आमच्या कुटुंबांतल्यान आमी बरीं फळां दितात. हाका लागून जायते फावटी पाद आग्नेलाचे घराब्याक लोक बोटां दाखोवन म्हणटालो, पळय काय बरो सोबीत तांचो कुटुंब, बरीं फळां दितलो कुटुंब तो. आनी जोरी तर आमच्या कुटुंबांत आमी संबंदान जिवंक सोदिना जाल्यार आमचें कुटुंब वायट जातलें, वायट फळां आमी दितलीं. आनी तेन्ना लोक बोटां दाखोवन म्हणटलो, त्या कुटुंबाक मातशें तुमी मेतेर जायनाकात, तो एक बरो कुटुंब न्हय. आतां लोकांनी आमच्या कुटुंबाक बोट दाखोवन कितें म्हणूंक जाता, हो एक देखीवंत देवबिरांचो कुटुंब जो संबंदान जियेता तो वायट कुटुंब.
आमच्या दर एका वांगड्याच्या हातांत आसा आमचो कुटुंब नेटोवंक आसात आमी तयार आमच्या कुटुंबांचे संबंद घट करून जेजूचेर नदर मारुया. जेजू पयलो सुवातेर आमचो नमुनो कसो जेजू बापाच्या ताच्या आनी पवित्र आत्मेच्या संबंदान तो जियेलो तो. ही व्हडली देख जेजू आमकां दवरता. कसलोय निर्णय जेजू घेवंक सोदतालो जाल्यार मागण्यांतल्यान तो बापाक एकवटालो आनी पवित्र आत्मेचे कृपेन तो शक्ती सोदतालो. असलो संबंदान जेजू आपल्या बापाच्या पुत्राच्या आनी पवित्र आत्मेच्या संबंदान तो जियेलो आनी ही व्हडली देख आमकां मागण्यांतल्यान आमच्या कुटुंबांतल्यान जेजूक नमुनो कसो करून आमच्यो वस्तू न्ही पूण ज्यो सांगता त्यो ताचे येवजणे प्रमाणे आमच्यो वस्तू चलोवंक. दुसरे सुवातेर आयचे शुभ वर्तमानान आमी आयकलां नाजरेताच्या कुटुंबाचेर आमी नदर मारुया. संबंदान जियेलोलो कुटुंब तो एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलेलो कुटुंब तो. जेन्ना आंकवार मारेक उतोर जाता ती गोरबेस आसतली म्हणून बागेवन जुजे कितें करता तिजें नांव उबोवंक सोदिना. उदीक जाल्यार संबंदान जियेतालो मनीस दुसऱ्यांक सजमता अशें समजिकायेन बागेवन जुजे आंकवार मारेक सजमता. जेन्ना जेजूचो जल्माचो वेळ पावता देवाचो पुतो पूण खंय जल्मता एका गोट्यान तेन्ना संबंदूच तांकां दोगांकूय मारयेक आनी बागेवन जुजेक एकठांय दवरतात. त्रासा कश्टान एकामेकाक ते सजमतात आनी मागीर ह्या संबंदान ताची कुटुंबीक जिवितांत ती फुडें वेतात. आयचें शुभ वर्तमान पळोवया. जेन्ना जेजू देव तेंपलान रावता हुस्क्या कोतीन बरोवन ते ताका विचारतात पुता तुवें अशें म्हूण आमकां कित्याक केलें. तेन्ना ताका कांय सजमोंक ना पूण आंकवार मारेन आनी बागेवन जुजेन ह्यो वस्तू आपल्या काळजान दवरल्यो. आनी जेजू कितें करता एक बरो कुटुंबीक वांगडी कसो संबंदान जिवपाचो वांगडी कसो नाजरेताक वेता खालतो रावता जाणवायेन आनी देवाच्या मोगान तो बोत्ता आनी वाडटा. असलो कुटुंब नाजरेताचो कुटुंब. जरी तर आमच्या कुटुंबान असल्या संबंदान आमी जियेत जाल्यार आनी नाजरेताच्या कुटुंबाचो एक नमुनो कसो आमच्या कुटुंबान आमी घेतलो जाल्यार जायतें बरेंपण आमच्या कुटुंबान येतलें हें आयज आमकां शुभ वर्तमान दाखोवन दिता. आनी तिसरे सुवातेर मान्यवत आग्नेलाच्या कुटुंबाचेर नदर मारुया. ताची आवय बापूय देव भिरांतीची वेळा वेळार ती मागणी करताली एकामेकाच्या हुस्कान बोललेली आनी हेंच आग्नेल आपल्या कुटुंबांतल्यान शिकता आनी तो दुसऱ्यांक ते दिवंक पावता. आनी जायतो फावटी लोक बोटां दाखोवन म्हणटालो पड्यात कितलो सोबीत बरो कुटुंब ताचो एकामेकाच्या हुस्क्यान मोगान मागण्यांत ती जियेतात आनी हेंच मागीर ती दुसऱ्यांक दितात. प्रितीच्या बाबा मिंदो जेजू आमकां नमुनो नाजरेताचो कुटुंब आमकां नमुनो मान्यवंत आग्नेलाचो कुटुंब आमकां एक नमुनो. पूण जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबांनी संबंदान जिवंक प्रयत्न करता तेन्ना जेजू आमकां चोचू जावंक आपयता. कित्याक तो म्हणटा लांगड्या मदें तुमकां मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां लांगड्या मदें तुमकां मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. हाका लागून स्वरपा भाशेन चोचूर रावात आनी पारव्या भाशेन ल्हानवीक शांत रायात. जेजू कितें सांगूंक सोदतालो जेन्ना हांव आनी तूं प्रितीच्या बाबा म्हणलो आमच्या कुटुंबांनी आमी संबंदान जिवंक प्रयत्न करता तेन्ना आधुनीक काळाचे हेरोद जे आसात जेन्ना त्या काळार हेरोदान भुरग्यांक नाटक केल्लो आधुनीक काळाचे हेरोद जे आसात ते आमकां कुटुंबीक संबंदान जिवंक आमकां दिनात. उदीक जाल्यार आमच्या कुटुंबाक तो फूट घालूंक सोदतात नाश करूंक सोदतात. आनी केन्ना ते घडोवन येता जेन्ना आमी समाजीक तत्वांचेर फटींगपणाचेर आमी चड विस्वास दवरता आनी देवाची शिकवण आमी कुशीन घालून दवरता. पयले वाचपान आमकां मेळ्ळां कशें देवाची शिकवण तर दर एका वांगड्यान पाळी जाल्यार देव तांकां कसो बेसावांनी भरतलो तो. पूण आमी समाजीक फटींगपणाचेर विस्वास दवरता आनी हाका लागून मागीर आमी आमचे मदें संबंद जोडूंक पावना. पती पतीन जेन्ना ती संबंदान जिवंक प्रयत्न करता तेन्ना तो तांच्या मनान मागीर समाजीक वस्तू घालतात. आनी कित्याक तुवें भोगसूंक जाय तूं आजून पासून तरणाटे आसा जाय अशें तूं जिवीत जिये असली वस्तू मनान घालतात तेन्ना मागीर पती पत्नीचो मागीर मोगाचे बांदपास तुटतात संबंद तुटतात आनी मागीर ती आपल्या वाटेन वचूंक लागतात. हें कशें जाता जेन्ना आधुनीक काळाचे हेरोड आमकां अशें आमच्या मनान घालतात तेन्ना.
आवय बापूय भुरगीं तेन्नाय ती संबंदां जिवंक वावुरता तेन्ना अशें जाता आनी तेन्ना मागीर तांच्या मनान येता भुरग्यांक कित्याक वेळ दिवंक जाय मोबायल इंटरनेट हे सगळ्यो वस्तू आसात तांकां तांचें जिवीक जियोंक दी तुमकां जाय तसलें जिवीक जियात आनी असले आमी संबंदान जिवीक जियेनात तेन्ना मागीर आमच्या घराब्यांनी कितें जातात तें आमी जाणा आमच्या घरान व्हडल्यो आसात शापाय चामाय आसात आनी जेन्ना आमी संबंदान जिवंक प्रयत्न करता तेन्ना हे समाजीक वस्तू आमच्या मनान घालतात अरे तांची जिवीक जियेली ती आतां आसूं दी तुमकां आतां जायतीं व्हडलीं जिवीत उरलां तुमी जाय तशें तुमी जियात आनी अशें करता आसतना तुज्या भावा भयणीलो आमचे संबंद तुटतात तर आतां म्हज्यान तुजें कितें कित्याक भागवन पावलो आमकां सगळ्यांक उगडास करून सांगता आनी अशें म्हणटा तुमच्या भवार्थान तुमी तीर रावात सगळ्यांक सदांच देवाचेर विस्वास ठेवात आनी मागण्यांतल्यान ताची खुशी तुमी पाळात तेन्ना ती कोणाच्यान आमच्या घराब्याक हात लावंक जावचें ना अशें भागवन पावलो आमकां म्हणटा उदीक करून देंवचाराच्यान आनी हे आधुनीक काळाचे हेरोदाच्यान म्हज्या हातान आसा कितें आमी भितून काडूंक सोदता कुटुंबान संबंद बांदून जिवंक वा नाच करूंक हे मिसान आमकां सगळ्यांक त्याच देवाची कृपा मागुया कित्याक देवान आमकां हे कुटुंबान धाडल्यान मोगाचे संबंद बांदूंक आनी ते जिवंक तुरीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया हे वेळार उबे रावन आमची मागणी आमच्या कुटुंबा पासत आमी बापाक उबारुया दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां घोटाय दी बापा सासणीक मोगान एक जाल्ल्या गो बायलांच्या सांगाती जिविताचेर आशिर्वाद घाल आनी परम संस्काराच्या बळान लोग्नीक जिविताची वाट चलूंक तांकां कुरपेन भर म्हूण बापा लागीं मागुया कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां घोटाय दी बापा आयज आवय बापूय निस्वार्थी मोगान आपल्या भुरग्यां पासत जायते त्याग करतात हे तांच्या निस्वार्थी मोगाचेर उपोट आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां घोटाय दी बापा बोगसणेन आसून आज कितलेच घराबे तुटून पडल्यात सगळ्या घराब्यांनी बोगसणे दिवपाचे आनी घेवपाचे मन निर्माण कर म्हूण बापा लागीं मागुया कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां घोटाय दी बापा सगळ्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक खरो मान दिवंक तांकां खालती रावून तांच्या कोश्टां त्यागांची बरीं फळां तांकां सदांच चाकूंक दिवन तांच्या जिवितांत खरो संतोश दिवं म्हूण बापा लागीं मागुया कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां घोटाय दी बापा थोडो वेळ ओग्यापणान आमच्या कुटुंब देवाच्या हातान घालुया आनी आमची खासगी मागणी बापाच्या हातान आमी उबारुया भो दयाल बापा आमी तुका दिनवास आर्गां दिता तुमी आमकां एक कुटुंबाक जल्मान धाडल्यात म्हणून आमचें कुटुंब सदांच नाजरेताच्या कुटुंबा सारकें जावंक आमची मागणी ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमेन
म्हज्या भावां भयणींदो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदविदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. बापा, शांतीन आनी एकवटाचें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी आमचे कुटुंबान तुजे कृपेन आनी शांतीन भर म्हूण तुजे लागीं हात जोडून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्तकाले आनी सोर्ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समर्पिता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. तीर भरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक अतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस्मोरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी कायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत. पातकाचें बोगसोडें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. Sumia Jesu duše morami soborota, duše ponoći morami porgota, duša enia ami otreta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणुकी काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पोरा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. उदीक करून आमच्या कुटुंबाची अंकवार मारी देवाची माई सांगाती
तुजो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मदुता आनी सोरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या कुटुंबांनी संबंदी रावन जिवूंक आनी मोगान आमचे कुटुंबीक जिवीत सारूंक जेजून शिकयलोले मागणे आतां आमी सगळीं भावार्थान म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामका येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंड्यारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार कालकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनमृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणांक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुजे मजराचे म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Amche
भवार्थान जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शिवला घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, स्वर्गीचो उंडो दिवन तुवें आमकां धादोशी केली. तो दिता ते गोठायेन ह्या जिविताचे हाल पदऱ्या मदें पवित्र कुटुंबाची देखी प्रमाणे जिवंक स्वर्गाक तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केलाय ते इनाम जोडूंक आनी सासनाक तुजे मोहिमेवंत कुटुंबाचो सांगात बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. मोगाल भावंबिनो, भावार्थान पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतलो. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केलो. जेजूक आमच्या काळजांनी शिवलो. भावार्थान केल्ली मागणी मान्यवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे. कांय कळोवण्यो. आमच्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिकपान आनी आकारणेच्या कामा खातीर आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमचें बसस डेस्क ऑफिस आसा, थंयसर तुमच्यांनी तुमचें कंट्रिब्युशन दिवंक येता. पांगलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युजियम कोवेताच्या रुमान तयार केला. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अनुभव घेवंक. नायट विजील नोव्हेंबराचे 17 ब्रेस्तार रातचे 9:30 वाजता सुरू जातलो. ते सकाळीं 5 वाजता पर्यंत चलतलो. हे नायट विजिलान वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. नोव्हेंबराचे 18 शुक्राराक सांजचे 4 वरांच्या मिसाक आमी पिडेस्तां खातीर मागतले. हे मीस पिडेस्तां खातीर भेटयलां. ते मिसान आमी सगल्यांक हाजीर आसलेल्यांक पवित्र तेलान मागतले. एक चोत्राय हे वर्साक पिडेस्तांक खास पास आसचे नात. तुमच्या घरांत कोणूच पिडेंत आसा जाल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनवणी. त्या दिसाक सांजचे 5:15 मीस आसचे ना. कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड 2023 ही विक्रेक आमच्या पुस्तकशालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा थंयसर ती मेळटा. मोगाल भावंबिनो, हो आमचो भावार्थ की मानेवंत आग्नेल देवा मुखार आमचो आस्कारी. आमच्या गरजां त्रासान आकांतान जेन्ना भावार्थान आमी उलो मारता मानेवंत आग्नेल आमकां पावता. आयज आमच्या भावार्थाक बोरवोसो दिवन मारिया डायस आल्दोळांतान अशें कुडीत करूंक लायता. म्हज्या 21 वर्सांच्या पुताक 2015 वर्साक आर्थरायटीस पिडा जाली. 7 वर्सां ताका ही पिडा आसली. उतुमरांत ह्या वर्साक तो सामको चड बरो ना जालो. हांवें मानेवंत आग्नेलाक मागणें केलें ताका तुज्या फेस्ता पयलीं बरो कर म्हूण आनी तो बरो जाल्यार हांव सगल्यांक कळीत करतली म्हूण. मानेवंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां तो सामको बरो आसा. हांव मानेवंत आग्नेलाक दिनवासतां आनी बेगीन ताचो मान फावो जावंक मागतां. मोगाल भावमिनो, वो एके आवयचो भावार्थ तिच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजा मनांनी जायत्यो गरजो घेवन ह्या पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गीच्या बाप्पा, आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी उत्सुऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच जाता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. ओगोणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता
व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकार जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेची इगोर्जेची उगोड परगोट निवदेशी मागतांव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. कुटुंबांत आमचे संबंद तिरावंक आनी जिवंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.